सरकारान खेळाचे स्किमींतल्यान ठराविक 2-3 क्लबांचेर 3 कोटी मोडचे परस सगळ्या क्लबांचो विचार करचो म्हूण गोवा फुटबॉल संघटना मागता। गोंयांत फुटबॉलाक वयर काडूंक फकत ह्या क्लबाचोच हात आसा आनी बाकीचें कांयच करिना काय म्हूण JFAची फिर्याद। फुडल्या कांय दिसांत संघटनेचें शिष्टमंडळ हो इश्यू घेवन सरकाराक मेळपाचें आसा। Not at all the issue before us anymore unless somebody has credible evidence and is free to take any action as may please that person. Another major development is we have decided to take a delegation of members to the government, whether it is a sports minister or the chief minister, that whatever schemes they come out with which favor only 1, 2, 3 clubs to the extent of 3 crores, the clubs have said that there should be grant to all the clubs. This was written to the chief minister earlier on several occasions without any response. Now a delegation will go and question why other clubs are not entitled, whether football is done by only 1 to 3 clubs. वेंचणूक प्रक्रियेत JFAचो कांयच हात आसचो ना। निर्वाचन अधिकारी नेमल्या उपरांत सगळें खंय ताच्या हातांत। So once returning officer gives his consent and is appointed, then the whole process goes in his hands. It doesn't remain anymore in our hands. Then he is the person who will conduct the elections. All nominations, the electoral list, everything will be prepared and given to him. Then it is his custody. भाऊसाहेब बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी विशीं कोणाक दुबाव असल्यार खंय ठोस पुरावे घेवन एक्शन घेवची। चर्चिलान बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी विशीं दुबाव उक्तायिल्लो। आदी खंय भांगराची ट्रॉफी बरीच जड आशिल्ली। Certain doubts regarding Bandodkar trophy and all that kind of thing that has been brought in the media and public domain has been clarified again, because last year in the annual reports it is reflecting exactly what is the position as far as this doubt is concerned. We have also said that what is there. The trophy, whether it has been substituted or not, is not at all the issue before us anymore unless somebody has credible evidence and is free to take any action as may please that person. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार। सांताक्रूज ग्राउंडार क्रिएटिव्ह पीपल्स क्लबान फ्लडलायट सॉफ्टबॉल क्रिकेट सर्त दवरल्या। हे 7A सायड सर्तीक टिमींचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळा। पयले सध्या म्हाका शाबासकी दिवंक जाय आमच्या ह्या ऑर्गनायझराक, कित्याक तेणी हिंगासर ह्या ग्राउंडार ही गेम घडून हाडली म्हणून। म्हाका दिसता असली गेम ह्या ग्राउंडार फर्स्ट टायम जालेली आहा आनी उमेद भोगता, कित्याक आमी तो ग्राउंड आमच्या आदारार हो ग्राउंड आमी पर्सनली हो ग्राउंड आमच्या भुरग्यांक लागून केल्लो, कित्याक तांकां अशी एक्टिविटी करपाक। आनी आयज उमेद भोगता कित्याक हो ग्राउंड आमचो यूज जाता म्हणून, कित्याक हो ग्राउंड करतना आमचो गव्हर्मेंटाचो टेंडर कांय जावना। हो आमी स्वता ते कॉन्ट्रॅक्टराक धरून आमी ताका पयशे फारीक करून हो केलेलो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक लागून। आनी आयज बरीच उमेद भोगली आनी आमचे भुरगे ह्या ग्राउंडार फुटबॉली शेवता, तेन्ना टॅनिसी शेवता, बास्केटबॉली शेवता। आनी आयज ही क्रिकेट गेम तुमी स्टार्ट केल्या आनी हांव सजमवता अशेंच हिंगासर क्रिकेट गेमी चालू जातल्यो म्हणून। अशेंच आमच्या प्लेयरांक हांव शाबासकी दिता, कित्याक हे प्लेयर आयज ह्या ग्राउंडार शेवता ते फाल्यां वयर सरून आमच्या इंडियेच्या लेवलार पावतले आनी बऱ्यांतली बरी टीम हिंगासर जिखतली म्हणून हांव मानून घेता। असोळणाचे रेजिना मार्टिरम हायस्कुलान सुब्रतो मुखर्जी कप साश्टी विभागांतली 17 वर्सां सकयल चलयांची फुटबॉल सर्त जिखली। फातोड्या नेहरू स्टेडियमार जाल्ले फायनलींत तांणी नावेलीच्या रोझरी हायर सेकंडरीक 2-0 गोलांनी मारले। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।